1 एप्रिल सावन गोंयान हेल्मेट सक्तीचो सरकाराचो आदेश म्हणल्यार एप्रिल फूल. हेल्मेट सक्ती चालीक लागिल्लीच दिसना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन सरकाराक तोमणां मारला. दुसरे वटेन गोंयान मोटरसायकल चलोवपी प्रमाणीत हेल्मेटाक घालता काय म्हूण तपासूंक वेगवेगळ्यो पद्दती सोदून काडपाचे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डच्या राज्य समितीच्या बसकेन थारला. ह्या गव्हर्मेंटान एप्रिलचे 1 तारखेक एप्रिल फूल केला सगळ्यांचो. लोकांकय दिसलें हें एप्रिल फूल म्हणून, कित्याक आतां हेल्मेट कोण घालिना. बरेचशे लोक हेल्मेट खंय घालतात. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावना. इम्प्लिमेंटेशन तेंचें सदांच तशें आहा. एक स्टेटमेंट काडप ते बी एप्रिलचे 1 तारखेक ते एप्रिल फूल केलें सगळें. लोकांकूय दिसलां हें एप्रिल फूल म्हणून. इतले मजगतीं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डाच्या राज्य समितीची बुधवारा पर्वरे सचिवालयान बसका जाली. लोकांक प्रमाणीत हेल्मेटां घालूंक लावपाच्यो वेगवेगळी पद्दती सोदपाचेर ही समिती अभ्यास करतली. A discussion was there today and a decision has been taken to find ways and means to ensure that those who are not using helmets, they are compelled to use helmets. And they are trying to find out as the work has been assigned to certain members of the committee to deal with it. One way could be that you catch hold of a person riding a scooter or a motorcycle without a helmet. You ask him, okay, buy helmet here and only, or you go to a shop, come back with a helmet, then only take your vehicle. So these things are being discussed now. No decision has been taken. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एकाच गांवांत 3 किलोमीटर वाठारांत 2 हाय सेकंडरी कश्यो चलपाक शकता. तिकाजनमयेची विजयानंद हाय सेकंडरी चलोवप्यांचो हो प्रस्न. आर्ट्स आनी कॉमर्स शाखा आशिल्ल्या ह्या हाय सेकंडरीन सायन्स शाखे खातीर शिक्षण खात्याक अर्ज केला. मात अकस्मात आमदार अनंत शेटाच्या सातेरी सेवा संघान नव्या हाय सेकंडरीचो प्रस्ताव घाला म्हूण लोक चाळवल्यात. अनंत शेट म्हणटा एका गांवांत 2 हाय सेकंडरी चलपाक शकना. तांणी सायन्स हाय सेकंडरीक प्रस्ताव केला. की ह्या वर्सा आमकां हांगा सायन्स मेळपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी एप्लिकेशन डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांगा दिल्लेलें आसा. कळत नकळत खबर ना आमकां एक सातेरी सेवा संघ मयेचीच खंयसून तरी एक मदींच उत्पन्न जाली आनी हे संस्थेन अचानकूच एक एप्लिकेशन केलें की तांकां आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्स हे तिनूय स्ट्रीम दिवचे म्हणून. आमी जेन्ना फायंड आवट केली ही संस्था कोणाची आनी हो चॅरमॅन कोण तेन्ना आमकां क्लियरली कळ्ळें की हो चॅरमॅन जो आसा तो ह्या गांवचो मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA. अशें जर आमच्या मदीं हें करपा खातीर फूट घालपा खातीर जर दुसरे हायर सेकंडरी उबी करप आसा जाल्यार म्हाका आमी सक्त असो विरोध करतले हें दाखोवन दिवपाक जाय. आनी शेवटची पायरी म्हणजे कोर्टान आसा. ताका कोर्टान गेल्या शिवाय गत्यंतर ना. सातेरी सेवा संघ ही संस्था आमदार अनंत शेटाची. विचारल्यार तो म्हणटात तांणी खंय फक्त सायन्स हाय सेकंडरीक प्रस्ताव घाला. जी हायर सेकंडरी विज्ञान हायर सेकंडरी हांगा आसा त्या संस्थेक ते एकाडेमीक शेड्यूल किंवा जो त्या संस्थेचो इंट्रस्ट जो आहा तो इंट्रस्ट खंय डिस्टर्ब करना नासतना नवीन ह्या स्ट्रिमींतली हायर सेकंडरी सुरू करप जेणे करून ती प्रॅक्टिकली पॉसिबलूय आसचेना. कारण ज्या भागातले तशी फिडिंग स्कूल आनी सगळो जो जो शैक्षणीक वातावरणाचो जर अभ्यास करीत जाल्यार 2 हायर सेकंडरी एका गांवांत चलोवंकूय शकतना ह्या गोश्टीचेर आमी ठाम आसात. प्रुडंटा खातीर उदय परब. न्हय येरादारी खात्याचे कामगार सोमारा 13 एप्रिलाक एका दिसाच्या संपार वतले. ते खातीर सोमारा सकाळी 6 वरां सावन सगळ्यो फेरीपटी बंद उरतल्यो. कामगारांक अरियर्स मेळूंक ना म्हूण हो संप करतात. कामगार युनियनाचो फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका मिडिया कडेन उलयलो. दुसरे वटेन ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी सोमारचो आपलो संप सध्या फाटीं घेतला. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सेलर्स कॉक्सवेन्स मशिनिस्ट सोमारा दीस 13 तारखेर 1 दिसाचो प्रोटेस्ट स्ट्रायकाचेर वतले. सकाळीं 6 वाजता आमी सगळ्यो फेरीबोट्यो बंद करता. आमचो ओवर टायम 6 पेच्या कोंतान दिवपाक जाय तो आमकां दिवंक ना. त्याच बरोबर 8 वर्सांचो मॅस अलावन्स दिवंक ना. युनिफॉर्म स्टिचिंग अलावन्स दिवंक ना. इतले मजगतीं ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांची मुख्यमंत्र्या कडेन बुधवारा बसका जाली. मागण्यो पुराय करपाचें उतर पार्सेकारान दिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांनी आपलो संप तात्पुरतो फाटीं घेतला. ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले सोमारा 13 एप्रिलाक संपार वचपाचे आसले. आमचो पयलो डिमांड आसलो की जे प्रायवेट व्हेकल्स नॉन कमर्शियल जे भाड्याक रेंटाक दिल्ले आहा ते बंद करचे म्हणून. हेचेर आमचे जवळ जवळ अर्दे वर डिस्कशन जालें आनी तेचेर अशें जालें की CMन अशें एश्युरन्स दिला की आपूण फाल्यांच्यान
फाल्यांच्यान एक्शन घेवन हे सगळे बंद करता म्हणून फाल्यांच्यान. आनी तेका लागून जो आमचो स्ट्रायक आसलो 13 तारखेर तो आमी एट द मोमेंट पोस्टपोन केला. सद्या पोस्टपोन केला. 15 दिसाच्या भायर आमी आमचें एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी ओमकार फळारी. 5वी वर्सुकी कुंकळे प्रिमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त येता त्या 16 ते 18 एप्रिल मजगती कुंकळे ग्रावंडार जातली. यूथ ऑफ कुंकळेन सर्त दवरल्या. सर्तीन 50,000चे पयले इनाम जाल्यार 30,000चे दुसरे इनाम दवरला. सेमीफायनलीन हरिल्ल्या टीमीक दरेकी 10,000 मेळटले. सर्तीचो आयोजन अध्यक्ष गौरीश फट्टे आनी बाकीचे मिडिया कडेन उलयले. This is a 9-a-side tennis ball cricket tournament, and the winner of this tournament will receive 50,000 rupees plus trophy of the CPL, and runner will get 30,000 plus trophy. Also the semi loser will get 10,000 for each team. For 14 there will be last entry for all the teams. On 16 only Kunkolim teams will be played. On 17 all Goa teams will be played, and on 18 final between this Kunkolim team and this all Goa team. The main purpose for organizing this tournament is that the cricket in Kunkolim should grow up and the youth from Kunkolim should attract towards the cricket. So this is our day and night tournament. First time we are organizing day and night tournament. So hopefully we are looking for more teams this time. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.